देवाचे उतर ह्या नियाल बोळान सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयचे शुभ वर्तमानांत जेजू देव मंदिरांत शिकवण दिता. तो आपल्या आयकतल्यांक विचारता, देवाचें राज कित्या सारकें म्हणजे? खंयचे वस्तूक हांवें ताची सोर करची? तर त्या उपरांत जेजू देवाचें राज दुसरे दुसरे वस्तू वरवीं वर्णन करता. तो लोकांक सांगता, देवाचें राज एका सासवाच्या बिया सारकें. एका मनशान तें घेतलें आनी आपल्या पोरसांत रोयलें. तें वाडलें आनी ताचें व्हड झाड जालें आनी वाऱ्या वेल्या सुकण्यांनी येवन तांच्या खांद्यांनी वस्ती केली. जेजू मागीर आनीक एक उदाहरण दिता. देवाचें राज अशें, एके बायलेन कोंबीर घेतलो आनी मोल लोल्ल्या पिठाची 3 चोयलीं मापां दवरून तातूंत तो पुरलो आनी सगळ्यांच पीठ फुगलें. जेजू आपल्याक आयकता तांकां कितें म्हूण सांगूंक सोदतालो काय. घडये जेजूक आयज आमकां याद दिता की आमकां ह्या संवसारांत कोंबीर जावंक, क्रिस्तांव जावंक आमकां आपोवणें आसा. जेजूचो मोग आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत मेळटा तांकां दिवंक. जायते भाशेन आमी कोंबीर जावंक जाता. दुसऱ्यांच्या तोंडार एक हांसो दिवंक, दुसऱ्याची मदत करूंक, आमच्या घराच्या लोकां बरोबर जेन्ना सगळें बरे भाशेन वचना तेन्ना तांच्या सांगाता आसूंक, वो दुसऱ्यांच्या जिवितांत खुशालकाय हाडूंक. आयज जेजू आमकां सांगता की देवाचें राज आमचे मदें आसा. आयज आमी हें देवाचें राज बदलतले वो तें नाकारतले, हो निर्णय आमची घेवंक जाता. मागुया. सोम्या जेजू, तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां भर आनी आमच्या जिविताचेर राजवटकी चलय. आमची उर्बा वाडय आनी सदांच तुजें राज आमच्या जिविता वरवीं परगटूंक तूं आमकां शिकय. आमेन. म्हज्या बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळसर पवित्र राव, खुशाल राव.